रोमकारांक पावलुचें पत्र. तूं तारण देवान फुंक्या फावो केल्ल्या देण्याचीं फळां. चॅप्टर 5. भावार्था वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवलोलीं केल्यान देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशीं देवा लागीं आमी शांतीन जियेतांव. तर आमी आतां अनुभवतांव ती देवाची दयालाय ताणेंच आमकां भावार्था वरवीं भोगूंक पावयल्यांत. आनी ताकाच लागून देवाची महिमा आमकां मेळटली म्हूण बोरवांसो धरून आमी मुरगोडटांव. तितलेंच न्हय, आनिकूय आमकां अनुभव मेळ्ळा. दुमाळ्या मोदें आमी मुरगोडटांव, कित्याक दुमाळ्या मोदें आमची सोंसणीकाय वाडटा. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जावन देवाक आमी मानूंक पावतांव. आनी तपासणेन देवाक मानवल्या म्हणटच आमच्या काळजांनी बोरवांसो उपजता. हो बोरवांसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशीं देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओंटला. कितेंच करूंक आमकां सकत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कोणाकूय कठीण, तरी एका बऱ्या मनशा पासत कोणेक एका वेळार मरूंक फुडें सरत. पूण आमी आजून पातकी आसल्याव तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग कोत्ता म्हूण दाखयलें. ताच्या मरणाक लागून आतां आमी देवाक मानवलोलीं जाल्याव म्हणटच ओदीकूच ताका लागून देव आमकां आपल्या क्रोधांतली निवारतलो. आमी दुस्मान आसल्याव तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणां उदेशीं देवान आमकां आपल्या मोगाचे वेंगेन पोत्तून घेतलीं. म्हणटच आतां आमकां आपल्या मोगाचे वेंगेन पोत्तून घेतल्या उपरांत कितलो ओदीक त्याच पुताच्या जिविता उदेशीं तो आमकां पूर्ण तारण दिवचो ना. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां आपल्या मोगाचे वेंगेन पोत्तून घेतल्यान देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशीं ह्या देवा पासत आमी संतोसतांव आनी मुरगोडटांव. पातकांतली, मरणांतली आनी समृद्धींतली सोडवण. आदांव आनी क्रिस्त. बरें तर, एका मनशा उदेशीं पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका उदेशीं मरण आनी अशें सगळ्या मनशांक मरण पावलें, कित्याक सगळ्यांनी पातक केलें. देवान समूत दिवचे आदीं पातक संवसारांत आसलें. समूत नासली म्हणटच समूत मोडल्या म्हूण कोणाचोच गुन्यांव करूंक जायनासलो. तरी आसतना दिल्लो कायदो मनशांनी आडानवा परवीं मोडूंक ना आसतनाय आदावा परी मोडूंक ना आसतनाय आदावा थावन मोइजेसा पर्यान मरणान समेस्तांचेर राज चलयलें. आदाव म्हणल्यार येवचो आसलो त्या मनशाचो पुर्वरूपकार. आदावाचें पातक आनी देवाची फुंक्या दाखयलोली दयालाय हांचे मोदें सर करूंकूच जायना. एका मनशाच्या गुन्यांवान सगळ्या मनशांक मरण पावलें जाल्यार कितें ओदीक अप्रूप तें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं समेस मनशांक सोबापणान फुंक्या फावो केल्लें देवाचे दयालेचें देणें. देवाच्या देण्यान मेल्लें कितें आनी एका मनशाच्या गुन्यांवान मेळ्ळोलें कितें सर करूंकूच जायना. कित्याक म्हणल्यार एकल्या मनशाच्या पातका उपरांत जोडटी जाली आनी खास्तीचें फर्मण पडलें. पूण खूब खूब गुन्यांवां उपरांत आयलें मनशांक देवाक मानवलोलीं कोत्ता तें फुंक्या दिल्लें देणें. एका मनशा वरवीं ताच्या अपराधाक लागून समेस्तांचेर मरणान राज चलयलें. हें खरें, पूण ताचेहून कितली ओदीक व्हड ही दयालाय.
मुणगे एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें देणें घेतात तीं सगळीं देवाक मानवलोलीं जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस मनशांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें, तशेंच एका मनशाची पूर्ण भोक्तीची करणी सोमेस मनशांक जिवीत जोडून दिता, मुणगे तांकां देवाक मानवलोलीं कोत्ता. एकलो मनीस देवाचे आज्ञेक खालतो रावलो ना देखून सगळीं मनशां पातकी जालीं. तशेंच एकलो मनीस देवाचे खुशेक खालतो रावून सगळीं मनशां देवाक मानवलोलीं जातलीं. गुन्यांव चडोन वाडोन वेचे खातीर समूत भितर सरली, पूण जंय पातक चडलें वाडलें थंय देवाची दयाळाय ताचेवन अदीक चडली वाडली. एपरी जशें पातकान मरणा वरवीं राज चलयलें, तशेंच आतां देवाची दयाळाय आमकां देवाक मानवलोलीं करून राज चलयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशीं सासणीक जिविताक आमकां पावयता. देवाचें उतर हें.